Just imagine. Just imagine. अरे विश्वजीत राणे सध्या सामको भयंकर एक्सप्लोसिव्ह मुडान आसा कितें रे न्ही ताका कितें इन्फिनिटी स्टोन्स बी मेळ्ळा कितें ठाण्याचो थानोस अरे तो कोणाकूच आयकुपाक तयार ना हांवें पयर ताका बेश्टें लोशन दिलें जाल्यार डिमोलिशन म्हणपा लागलो मेळटा तें डिमोलिशन करता खंय विश्वजीत राणे मायकल लोबोच्या फाटल्यान असो हात धुवन लागला इतले तर आमी कॉलेजीन आसतना खंयच्या चेडवाच्या फाटल्यान सुद्दां हात धुवन लागोंक ना मरे विश्वजीत राणेक सगळे भितात मुख्यमंत्री सुद्दां भिता हांव सांगता तुमकां दाखयता पळय जस्ट इमॅजिन सीएम ते थाणोसाक इन्फिनिटी स्टोन्स बी मेळटा पळय 5 ते कसलें पिक्चर तें ट्रान्सफॉर्मर्स हे ट्रान्सफॉर्मर्स न्हू बरें नांव रे एवेंजर्स तुमच्या खंयच्या तरी मंत्र्याक इन्फिनिटी स्टोन्स मेळ्ळ्या कितें सामको चडूच पावर येयला हालीं ताका सडनली इतलो पावर येयलो खंयच्यान इतलो प्रोएक्टिव्ह कसो कितें इतलो स्फोटक वॉल्केनो जाला मरे तो सीएम बेश्टो आयकोंकूच ना अशें करूं नाका पळय तूं आतां इतल्या हाय पोजिशनान आसतना तो इतलो कसो कितें सगळे कडेन धुमशाणां घालता मुख्यमंत्री पानां परतिता काय आमच्या दोळ्याक पानां लायता म्हणजे खबर कांयच रिप्लाय दिना मरे तो राव एक मिनीट मुख्यमंत्री हे लोकसभा इलेक्शनाक कितलीं वर्सां उरल्या 2 इलेक्शनाचे बरें रोखडेच आयकूंक येयलें भितात तुमी मुख्यमंत्री तुमी भितात फूल पावर जर मेळत फूल कंट्रोल मेळत जाल्यार कशें माथ्याक मारूं शकता हाची एक झलक मायकल लोबोक त्या मंत्र्यान दिल्या हांवेनूय घेतली मरे आता तुम्ही तशें म्हटल्यार आनी कितें उलोवपाचें पण एक विश्वजीत तुमच्या कंट्रोलान ना तुम्ही विश्वजीत राणेक भियातात मुख्यमंत्री तुम्ही विश्वजीत राणेक भितात हय हय हेच आयकुपाचें उरना एक दीस जस्ट इमॅजिन नमस्कार सर हालींचो आतां हो मुख्यमंत्री आहा पळय तेका भोंवपाक पायलट लागता तेका बीच लागता तेका समंदर लागता मुख्यमंत्री म्हणजे सगळ्यांत लागता TCP मातशी लागल्यार बरें जातलें आसलें म्हाका एक सांगा हे TCP मंत्री आसता पळय तेंचें काम कितें एक्झॅक्टली जमीन मेळोवणी मागीर तेचे झोनींग बदलणे पेरा डीप विषय घेतला तुम्ही सर सध्या विश्वजीत तर फक्त एकूच म्हणटा एकही काम तमाम सामको लागला फाटल्यान मायकल लोबोच्या आता हे वादळ थांबयतलो कोण मोदीजी अमितजी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ही गजाल मनार घेतली जाल्यार आनीक पाड पडटली ती हे दोगूय मुख्यमंत्र्याच्या कंट्रोला भायर फाटल्या 5 वर्षान तुमच्या पक्षान पण तुमकां सामको म्हणजे सामकोच सायडीक केला सर फाटली 5 वर्सां ही थोडंसं दुर्लक्ष जाल्ल्या भशेन दिसता ते दुर्लक्ष म्हटल्यार कोणाक वायट दिसूं शकता हे सर कोणाक कांयच वायट दिसना आतां सगळे गेंड्याच्या कातीचे जाल्या तुमी स्पश्ट उलया बिंदास उलया सर फाटली 5 वर्सां तुमची राजकीय कारकीर्द काबार करपाचें काम कोणें केलें गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान तुमी आतां कितें म्हटलें पळय तेजेर तुमी ठाम आसात आणि हे तुमचे पेटंट मिश्कील हास्य म्हणजे जखमेचेर मिठूच जणू सर गायक मिकाजी हांणी जी अंजुणा वास्तू उबारल्या हांव स्वागत करता कितें मिकाजींची ही वास्तू म्हणजे अवैधतेचो केंद्रबिंदूच जणू ही एका रात्रीन तयार जाल्ली न्हय असल्यो वास्तू रातोरातूच जाता एका रातीन एका वातीन आणि आता पळोवया डिमॉलिश जाता काय ना ती पळोवया न्हू पळयतले आमी
असो तेजेर तुमी उलोवं नाकात. पण एक पळयलां आमी खरे कार्यकर्ते आसता पळय ते आपले अख्खें आयुश्य आपल्या पक्षा खातीर झुरयतात. खरे कार्यकर्ते आमी हय 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 तुमीच तुमीच तुमी तुमचें संपूर्ण आयुश्य पक्षा खातीर झुरयलें. कितें मेळ्ळें? हेका स्फोटक मौन अशें म्हणटा. म्हणजे दीस सायलन्स इज किलिंग म्हणटा पळय तशें. तुमी हो रोंपो लायलो, ह्या वृक्षाक खत पाणी घालून हे वृक्ष मोठे केले. आयज आमी हे कितें केलें अशें बीन तुमकां पश्चाताप जाता. आसूं सर आतां जालें तें जालें सोडून दिया. तें घेवन वचपाचें ना. तुमी तुमचें मेन काम करा. आतां ह्या फुडें पेडण्याच्या सगळ्या भुरग्यांचें बरें शिक्षण ही म्हजी प्रायोरिटी आसा. तीच प्रायोरिटी दवरा आनी ह्या कार्या खातीर तुमची मदत लागतली हा सर. म्हजी मदत म्हणजे काय हांव आर्थीक मदत दिवचो ना. ना आर्थीक मदत दिवं नाका पण भुरग्यांक अशें फुकट ट्युशन्स बी दिवपाक तुमी सदैव तयार आसा. आवयच भुरग्यानो तुमी आनी सराक फोन बीन मारचे ना. हें बेश्टें जस्ट इमॅजीन हें फटींग बेश्टें म्हणजे फकाणां ही सगळीं. नाल्यार सराक फोन मार आमकां फुकट ट्युशन जाय म्हणून जाल्यार सर म्हाका फोन मारूंक. Just imagine. लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक स्पश्ट वक्ता जाल्यार प्रवीण आर्लेकर सुद्दां कितें कमी ना. कमी ना म्हणजे कमी न्हू सॉरी. प्रवीण आर्लेकर जर आपली स्पश्ट वक्तेपणां अशीच चालू दवरीत जाल्यार जस्ट इमॅजिनाक मरण ना. ह्या सदांच सांगीत आसता. अरे आफ्टर ऑल प्रवीण आर्लेकर बाबू आजगांवकराचो सक्सेसर न्ही. मागीर ताणें आपले बाबूचें नांव दवरपाक हें मडगांव कितें घेवन गेलो म्हटलें बाबून कितें केलें. बाबू मडगांव बॅगा घेवन गेला न्हू. कसली बॅगा? तुमच्या पाटी चलता बॅगांचे. बाबूक बॅगाचो मनीस म्हणप रे प्रवीण आर्लेकरान. कितें रे बाबू आजगांवकर अशें म्हणप बॅगाचो मनीस कितलें वायट दिसता ना. अरे बाबू आजगांवकर म्हणजे एक निरागस सोज्वळ सुस्वभावी कार्याध्यक्ष इतलो सामको स्वच्छ प्रति आसूं नाका म्हाका सांगता पयलीं. हां सो बाबू आजगांवकर म्हणजे एक सामको इतलो सुस्वभावी सोज्वळ आसूं नाका म्हण सांगलें मरे. मातसो राव मातसो परत ट्राय करता. बाबू आजगांवकरा सारको निरागस कार्याध्यक्ष सोज्वळ हे जावचें ना आयज. आमी मातशें फुडें सरूया. सॉरी. Just imagine. सीएम सद्या पायलट घेवन भोंवता. कळंगुटे भोंवता. बिचार भोंवता. थंय कित्याक भोंवता कित्याक मायकल लोबो सद्या चडसो पणजे आसता. सीएम हरशी एसी गाडयेन भोंवता. पण गरमेच्या दिसांनी कितली एसी आसूं गाडी तुजी. ओपन एअर भोंवपाची मजा वेगळी. बायकार भोंवपाची मजा वेगळी. हे पळय सद्या म्हाज्या वयले शुक्लकाश्ट मायकलाचेर गेला. खूब बरें दिसता. फ्री दिसता. मेरे गांव में गड्या बीच कलंगूट है. मसाज पार्लर है. बिल्डिंगों है. जवानी के दिन है प्यार किए जा. खुशी हो या गम यार जिए जा. कुछ फूल लिए जा कुछ काटे लिए जा. काटे म्हटले काय विश्वजीत दोळ्या मुखार दिसता. तरी मनांतल्या मनान रिकॉर्ड म्हटली गेली वयतली. हे पळय ओपन एअर भोंवपाक बरें दिसता. तोंडार बरें वारें मारता. फ्रेश दिसता. प्रोटोकॉल आनी सेक्युरिटी गेली तेल लायत. आतां एकूच प्रश्न म्हाका ह्या पायलटाक विचारपाक जाय. भाडें कितलें जातलें रे. हो पायलट इतलो फास्ट चलयता. जीव मुठीन धरून हांव बसला. भंय दिसता पण भिवपाची गरज ना हें हांवेंनूच म्हटलां. भिवपाकूय जाय आनी भोंवपाकूय जाय अशी परिस्थिती म्हाजी जाल्या. भाडें मागल्यार कॅश ना म्हणून सांगूं येता. ऑनलायन पेमेंट केलें गेलें वतलें. मुख्यमंत्री हांगा पायलटा बरोबर भोवंड्यो मारता. मजा करता चैनी करता. तेन्ना विश्वजीत राणेचे काय मुख्यमंत्री जावपाचे स्ट्रगल तेजे कबाड कश्ट सोंपत ना. जिंदगी मार्गाय बढ़ाने का नाम है नाम है नाम है. विश्वजीत सीएम की कुर्सी अभी लाम है लाम है लाम है. जिंदगी नहीं नहीं ये जिंदगी विच हंटिंग का काम है.
लोगों को मेरी तरफ से ओडीपी का बाम है, मोदी शाह को खुश करो, सीएम की कुर्सी आराम है। मोदी शाह को खुश करो, सीएम की कुर्सी आराम है। कमाने के दिन है फार किए जा, 70 के बाबा को जार किए जा, कुछ प्रोजेक्ट्स लिए जा 30% दिए जा, कुछ प्रोजेक्ट्स लिए जा 30% दिए जाओ, सरकार पे कितना ऋण है। हांव येता, म्हाका दिसता ती खुर्ची कसले मॅनग्रोव्ज, हांगा डेमोलिशन करपाक कांयच ना। पायाक रेबो लागला पण हांव क्लीन आसा, हांव सारको क्लीन आसा। रेब्यान कमळ फुलता। काल नासले आज है, कसलिए खाज है, कळंगुटी के प्लान पे विश्वजीत नाराज है, कळंगुटी के प्लान पे विश्वजीत नाराज है। कोविड ना कोविड चाहिए वाशिन लेने वाला, कोविड ना कोविड चाहिए बूस्टर देने वाला, कर्फ्यू हम लगाएंगे शामो सहर, रस्ते पावसान करतले सामको कहर, सगळ्यांचे वाजतले बारा, टुडुक टुक टुक टुडुक टुक टुक टुडुक टुक टुक टुडुक टुक टुक टुक। कैसा ये रिवाज है, सत्तेचो माज है, मेरी दिल्ली ट्रिप में बहुत बड़ा राज है, लोकसभा इलेक्शन के पहले मेरे सर पे ताज है, लोकसभा इलेक्शन के पहले मेरे सर पे ताज है। आसोगोच जायत आज सगळ्यांक है सिर दवरपाचे, पार्टी का रिवाज है। अंधेरी रातों में सुमसान राहों पर रेडी हमें हटाने को, उसके नाम से कालीज कलकलता है, उसे लोग अमित शाह कहते हैं। इलेक्शन की रातों में सुरला की राहों पर वोटिंग परसेंटेज घटाने को बाबा बैगा धुकलता है। अरे तो विश्वजीत बेस्ट पायांनी रेब्यान भोंवता मरे, अरे ताका जळू बी लागत मरे पायांक, अरे जळू आंगाक लागत जाल्यार दसोन उरता मरे ती, अरे ती सुटना मरे, अरे ताका सांगात मरे कापराचें उदक लावचें पडटलें मरे, मागीर जळू सुट्टा मरे ती, अरे त्या रेब्यान कित्याक भोंवंक जाय रे। आतां हांगा पळोवपाक गेल्यार विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर इंजेक्शन घेता, पण खरी परीक्षा त्या दोतोराची जी हेल्थ मिनिस्टराक इंजेक्शन दिता। आवय मातशें वॅक्सीन मातशी सुई हांगा थंय जाय जाल्यार कितें प्रेशर, कितें टेन्शन, आनी तितून ती कामगिरी करप। हे कसलें इंजेक्शन तें पयलीं सांग। वाय द निडल ऑफ द सिरिंज इज सो बिग वेरेज फॉर अदर्स इट इज सो स्मॉल। सर तुमी व्हडले मनीस न्ही म्हणून तुमकां व्हडले सुयेचें इंजेक्शन मार म्हाका दुकाना। म्हाका इंजेक्शन दुकाना। आता 2 दीस घराकडे आयस लावून बसचो पडटलो। Just imagine. विजय बाब कशा? खूप तेपान दिसले। सध्या कलंगूट MLA मायकल लोबो आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेचो मॉन्सून धमाका चालू हा। सो टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टराचे एंथुसियाझम ह्या दिसांनी
कलंगूट आणि कांदोलीचे ओडिपीन खूप दिसता. विश्वजिताक तालिगांव ओडिपीस कित्याक दिसना? हाजेर कोण उत्तर दिना. तुवें दिल्यार जाता तशें कांय ना. हांव म्हजें काम करता, हांव सुशेगाद. ते सारकें यो बैला म्हाका मार अशें कोण कित्याक म्हणटलो. पण भितात रे बाबुशाक भितात, सगळे भितात बाबुशाक. मायकल म्हणटा झुकेगा नहीं साला, विश्वजितूय म्हणटा रुकेगा नहीं साला. म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकरांचें विजन धपक्याक विकून काडटा. म्हणजे कळूं ना कितें भाऊसाहेब विजन विकतलो कितें. गोईंग डावन मेमरी लेन ताणें जें कितें म्हणिल्लें की भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्ली जमीन जुवारी कडच्यान सरकारान परती घेवची ऑर्डिनन्स काडून म्हणून हें ताका हांव याद करून दिवंक. चलो तो फिर हम भी उस मेमोरी लेन से गुजरते सर, हम भी उस मेमोरी लेन में जाते. एक मिनिट सर, वन द व्हिडिओ. बट वन थिंग आय वूड रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर, आमी भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना ती 1000 एकर जमीन दिल्ली तांकां. ते जमीन जे दिल्या ते दिल्या इंडस्ट्री खातीर. तर ते इंडस्ट्री बंद करता म्हाका दिसता सरकारान ती जमीन परत घेवपाची गरज आहा. आनी ते सगळे 1000 एकर तांकां कितें बंद करून वचपाक न्हू त्यो. मागीर ते जमीन आमी वापरूं शकता न्ही. ते जमीन घेवन रियल इस्टेट करपाक आमी दिवंक ना कोणाक. आणि आपुणूच ती आतां विकपाक काडल्या अशें तूं म्हणपाक सोदता? आपुणूच भितर आपले भितर 2150 कोटी रुपया खातीर कोटी रुपयाचेर ही पारादीप फॉस्फेट्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून तांची एक अनलिस्टेड जॉयंट वेंचर कंपनीक ही स्लम सेल जाल्ली आहा. हातूंत रेव्हेन्यू सरकाराक कितलो आयलो, हातूंत विश्वजीत राणेचे व्यू कितें. कट म्हणपाचो बी आसा तुमकां? हय. तूं हय म्हणटा पळय, यू मायट ऑल्सो कम इन द लायन ऑफ फायर. उगी राव मातसो आनीक उलोव नाका. म्हाका उलोवंक कळटा, एटलिस्ट तितलें तरी कळटा. उगीच म्हाका गाळी मारना तितले दुसऱ्या पार्टीचे लोक. आपणाक गाळी मारता हे खबर आसप केन्नाय बरें. आणि तुज्या सारक्या मनशाची आयज राजकारणान गरज आहा. पण तूं 3 म्हयने गायब आसता मरे. 3 म्हयने नात मर तूं. तूं 3 म्हयने नात मर तूं. राजकारणान हनीमून पिरियड म्हणटा तो 3 म्हयन्याचो आसता. लग्नाचो हनीमून पिरियड 3 म्हयन्याचो आसता. नॉट नेसेसरी. हनीमून 3 म्हयन्याचोच आसप अशें कांय गरजेचें ना. थोड्यांचो खूब चालू आसता. म्हणजे हनीमून पिरियड इज ओनली ऑफ 3 months इज युअर एझम्पशन. हो विशय म्हटल्यार इट इज अ फॅक्ट. लोक 3 म्हयने हनीमून करता हे तुका कशें कळ्ळें? कित्याक आमकां अशी एक केस आयल्या. हनीमून केस? ही कसली केस? डायवोर्स केस, सेल्फ मॅरेज केस आमी आयकल्या मरे. हनीमून केस म्हणून कसली केस रे? कसल्यो केसी घेतात तुमी हाली? एकूच तुमकां केस सांगता. हनीमून हो विषय वीज निर्मिती करपी असलो तरी आमकां नाका. असल्यो केसी आमकां नाका. एक आमकां केस अशी आयल्या. अरे नाका केस हिस्ट्री नाका आणि असले विषय नाका. हे इशू नाका. हे आणि हे इशू खूब आहा. लेट अस नॉट डायल्यूट द प्रेस कॉन्फरन्स. हां, डायल्यूट बी करपाचे जाल्यार तूं सांग, आमी रेडी आहा. म्हणजे आमी उदकान विस्की डायल्यूट करता कसले वेळ. अरे आतां धबधब्यार न्हांवपाचे दीस येयले विजय बाब. आतां धबधब्यार न्हांवपाचे येवपाचें आहा फुडल्या म्हयन्यान. फुडल्या म्हयन्यान? सारकें रायट. ते जुनान ते भरतले न्हू, तेन्नाच ते मागीर जुलायान वतले. हे म्हाका सांग, नायट आउट करया काय डे इन डे आउट? डे इन डे आउट चलता. तूं फूल स्पॉन्सर आहा न्हू, मागीर आमकां पयशे दिवपाची गरज ना. बाबा बेबी. जस्ट इमॅजिन. आणि आयचो जस्ट इमॅजिन हो भाग आमी हांगाच सोंपयता. बरें रावा, हांसोन खेळोन रावा. पावस पडटा सांबाळून गाडयो चलया. हळू सुशागाद घरा वचा. गडबड करनाका. आपल्या आरोग्याची काळजी घेया आणि हासत रावा, खेळत रावा, आनंदीत रावा. देव बरें करूं. जस्ट इमॅजिन.